नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। पहलगामांत आतंकवादी हल्लो, पर्यटकांक नावा धर्म विसरून केलो गोळीबार, 28 पर्यटकांक मरण, जायते जाण जखमी, भोंवडेक गेल्ले 50 गोंयकार सुरक्षीत, तांकां परत हाडपाचे यत्न सुरू। सध्या पहलगामांत आतंकवादाचें वातावरण। कळंगुटे टँकर आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक मरण, टँकरीन स्कुटरीक धपको दिल्ल्यान जाल्लो अपघात। अन्न आनी वखदां प्रशासनान म्हापशा गावसा वाडो वाठारांत 3 बेकरी आनी गोड पदार्थ तयार करपी आस्थापनांची केली पळोवणी। 2 नितळसाण आशिल्लीं आस्थापनां केली बंद। फणसवाडी नावेले मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा दोंगर कापणी, सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रकाराकडेन आडनदर। मडगांव रेल्वे स्टेशनार धरले बेकायदेशीर गोमांस, हिंदू संघटना आक्रमक, एकल्याक घेतलो ताब्यात, फुडलो तपास सुरू। दिवचल बस स्टँड प्रकल्पाची कामां वेळार पुराय जावंक ना जाल्यार बदलतले कॉन्ट्रॅक्टर, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारांत। पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यांत आतां मेरेन 28 जाणांक मरण आयिल्ल्याची भिरांत आसा। हातूंतले चडशे लोक पर्यटक आशिल्ले। पर्यटकांक तांची नांवां आनी धर्म विचारतकच आतंकवाद्यांनी गोळीबार केलो। आतां मेरेन 28 जाणांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती सुत्रांनी दिल्या। हो आंकडो आनीक वाडटलो असो भंय आसा। जायते पर्यटकूय जखमी जाल्यात। मजगतीं भोंवडेक गेल्ले 50 गोंयकार सुरक्षीत आसा। तांकां परत हाडपाचे यत्न सुरू आसा। हे घडणुकेक लागून सध्या पहलगामांत आतंकवादाचें वातावरण पातळ्ळां। जम्मू काश्मीरांतल्या पहलगामांत व्हड आतंकवादी हल्लो जाला। धपको दिवपी गजाल म्हळ्यार हो हल्लो भारतीय सैनिकांचेर न्हय जाल्यार पर्यटकांचेर जालो। ह्या हल्ल्यांत 28 जाणांक मरण आयला जाल्यार हेर जायते पर्यटक गंभीर जखमी जाल्यात। ह्या हल्ल्या वेळार कांय घोड्यांकूय गोळी लागल्यो। हे घडणुके उपरांत दिल्लींतल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या निवासस्थानी उच्च पावण्यावेली बसका जाली। हाचे उपरांत शाह जम्मू काश्मीराक वचपाक भायर सरले। श्रीनगरांत पावतकीर ताणें मरण पाविल्ल्यांक आर्गां ओंपली। मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौदी अरेबियाचो दौरो अर्द्यार सोडून बुधवारा सकाळी दिल्ली परतल्यात। ताणें उच्चस्तरीय बसका घेत हे घडणुकेचो निशेध करीत आस्पावीत आशिल्ल्या आतंकवाद्यांक खर ख्यास्त दिवपाची शिटकावणी दिल्या। सध्या सुरक्षा दळान पुराय वाठाराक घेराव घालून सोद कारवाय चड खर केल्यात। मजगतीं उत्तर काश्मीरांतल्या बारामुल्ला जिल्ल्यांतल्या उरी क्षेत्रांतल्यान घुसखोरी करपाचो यत्न करपी 2 खर सशस्त्र पाकिस्तानी आतंकवाद्यांक भारतीय सैन्यान मारून उडयले। तांचेकडेन आयडी साहित्य, 2 AK रायफली आनी 1 पिस्तूल आशिल्ली ती जप्त केल्यात। हेर आतंकवाद्यांचो सोद चालू आसा। मजगतीं जेन्ना पहलगामांत हो आतंकवादी हल्लो जालो तेन्ना गोंयचे 2 पंगड थंय आशिल्ले। सगळे सुरक्षीत आसात। तशेंच गोंयच्यान 50 गोंयकार जम्मू काश्मीर भोंवडेर वचपाच्या वाटेर आशिल्ले ते श्रीनगरांत सध्या आडकून पडल्यात। सगळ्यांक जाता तितले बेगीन परतून गोंया हाडपा खातीर यत्न सुरू आसात। लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे। हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हजार होंगे। 4-5 हजार बच्चे भी थे छोटे छोटे। किसी को घायल होते हुए देखा आपने?
नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत, अच्छा और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। खुशी नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। गेट छोटा था, और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था, और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी, और पब्लिक काफी थी, तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2 जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा, और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो वापस जा रहा है, क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। गोलियों की आवाज आई ना, हम वहाँ से भाग गए। अच्छा, वहाँ से भाग गए। किसी को देखा गोलियां चलाते हुए? गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, बस गोलियों की आवाज आई बहुत। अच्छा, गोलियों की आवाज आई। मम्मी नीचे चढ़ते चढ़ते फिसलते फिसलते गिर गई। अच्छा। जैसे रास्ता बहुत डेंजरस था, तो रास्ते में मम्मी गिर गई पहाड़ चढ़ते चढ़ते। वो नहीं देखा? गोली चलाते हुए नहीं देखा, पर 4-5 लोग थे, गोलियों की आवाज बहुत आ रही थी। 10-15 मिनट गोलियां चली कम से कम। 10-15 मिनट गोलियां चली। किसी को गिरते हुए देखा? किसी नहीं, चिल्लाने की आवाज आ रही थी लोगों की, क्योंकि बहुत लोग चिल्ला रहे थे, भगते हुए आए, बहुत लोग चिल्ला रहे थे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मंगळारा राती नायकावडो कळंगुटे टँकर आनी दुचाकीमदी भिरांकूळ अपघात जालो। या अपघातांत सांगोळडेच्या निलेश मिश्रा ह्या तरणाट्याक मरण आयले। टँकरान स्कुटरीक धपको दिल्ल्यान स्कूटर चलोवपी जखमी जालो। देखून ताका उपचारा खातीर कानोळच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रान भरती केल्लो, मात उपचारा वेळार ताका मरण आयले। या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। अन्न आणि वखदा प्रशासनान म्हापशा गावसावाडो वाठारांतल्या 3 बेकरी आनी गोड पदार्थ तयार करपी आस्थापनांची पळोवणी केली। नितळसाण दवरी नासतना खाद्यपदार्थ तयार करपी आस्थापना आनी तांचो रिटेल युनिटूय बंद केला। तशेंच कायदेशीर परवानो नासतना आस्थापन सुरू दवरिल्ल्यान 10,000चो दंड घाल्ल्याची माहिती अन्न आनी वखदा प्रशासनाचो अधिकारी रिचार्ड नोरोना हांणी केली। इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एका जाग्यार वन प्लेस there is a unit which is operating under unhygienic conditions, and today we tracked it down at Gausawado, and we found that there were a lot of violations. So we have asked these unit to shut down operations. Similarly, we have seen other 2 units also. There one unit in Moira which was a pretty good condition, so we appreciated that they were following all the norms. And we have tracked down the retail outlet, which is a very well known place here in Mapsa. And unfortunately, they were operating without the FDA license, so we have fined them 10,000 rupees, and we've also drawn samples. Non-compliances asleले in terms of structural deficiencies asleले, there was no sanitary cards of the food handlers, आणि भरपूर अनहायजिनिक कंडिशन नासलेल्या कारणान आम्ही तांकां बंद करपाक लायले। शॉपान जे प्रोडक्ट्स असलेले ताजेरूय कांय लेबल्स नासले, देवर नो लेबल्स ऑन द पैकेट्स. So we've tried to track down. Now we've got to know that the manufacturer is from other states and is supplying into Goa. So now our aim will be to establish who are these suppliers. सद्याक तरी बंद करूंक लायला आणि जो manufacturing unit आसा तो बंद केला. So this bakery, they have to do some compliances in terms of transferring their license, which they will do in a day or so. But the bakery is totally in an unacceptable condition. So he will have to put everything in place and then only operate. So till that time, they will have to do only retail sale. So Sadhyak retail unit and the bakery. The bakery. Okay. The other 2 units which we have inspected, they were minor non-compliances. License was in the name of his father who has passed away. So there is some formality of transferring that. Units which operate on the street side, I think it is very much evident. If it is visible to us that they are unhygienic, then people should not patronize them. They can also share the details with us. Not that we are not watching, we are of course watching, but we have a process, and for us it will take time till we reach out to everyone, and this drive will continue.
सोनशे ते नावेली रस्त्याच्या फणसवाडी वाठारांतल्या मुखेल रस्त्याच्या कुशीक दोंगर कापणी सुरू आसा. दोंगर कापून ह्या जाग्याचे मोठ्या प्रमाणात सपाटीकरण करप सुरू आसा. ह्या जाग्यार शेत तशेंच झाडां लावपा खातीर ही दोंगर कापणी करतात अशें ह्या सुवातेर काम करपी कामगारांचें म्हणणें. सध्या ह्या सुवातेर 3 ट्रक आनी 1 JCB कार्यरत आसा. मात थळाव्या सरकारी अधिकाऱ्यांक ह्या प्रकारा विशीं खबर ना काय कितें असो प्रश्न उपरासता. फणसवाडी हो जो वाठार आसा फणसवाडी हांगासर हें सगळें चल्लां. म्हणजे होणाच्यान जेन्ना तुमी भितर घेतात सोनशेच्या रोडांतल्यान जो भितरलो रोड आसा जो तुमकां हांगा आमोण्या जो आसा तो भायर सरता नावेली म्हणटा थंय आनी थंयच्यान जो मागीर माशेलान वचपाक मेळटा थंय मदलो हो भाग आसा फणसवाडी म्हणटा थंय. आनी ह्या फणसवाडी हांगासर डेली यो वच करतना एक अशें दिसतालें की तर भितर चल्लां म्हणून आयज हांगा भितर हांव आयलो पळयताले हांगासर हें भयानक दृश्य आसा. हें पळया तुमी म्हाज्या फाटल्यान कितें चल्लां तें हिल कटींग पुरायपणान केल्लें आसा. सगळो दोंगर जो आसा तो कातरलेलो आसा आनी हो असो तळ कसो केल्लो आसा. हांगासर जे कोण आसात कामगार किंवा जे कोण आसात ते म्हणटात की हें कोण जो करता ते खंय एग्रीकल्चरा खातीर करता हांगासर कितें तरी झाडां लावपाक करता. हें अजिबात पटपा सारकें ना. दोंगर तो कातरला आनी हें असल्यांनी कसलें एग्रीकल्चर किंवा कितें कसली झाडां लायतलो आसा ती उद्ध्वस्त करून असो प्रश्न पडटा. सरकारी यंत्रणांक हें कांय खबर ना काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्न जावन आसा. ऑथॉरिटी आसा जेंच्यांनी दोळे धांपलेले आसा तेंच्यांनी मातशी उगडपाची गरज आसा काय एका कोणाचो तरी पाठिंबो आसा आनी त्या पाठिंब्याचेर हें सगळें चल्लां आनी हें अशेंच गोंयभर चालू उरतलें हें कांय कळपाचो मार्ग ना. पूण सद्याची हांगासर जी परिस्थिती आहा ती आमी तुमचे पर्यंत हांगासर पावयल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर विश्वनाथ नेने. बेकायदेशीरपणान दिल्लीच्यान गोंयांत हाडपी गोमांस मडगांव रेल्वे स्टेशनार केसरिया हिंदू वाहिनी गोरक्षकाच्या वांगड्यांनी रंगे हात धरले. ताका लागून गोमांस तस्करीचो डाव फसलो. सुमार 800 किल हे मांस आसपाची शक्यताय आसा. ह्या प्रकाराक लागून हिंदू संघटनाचे वांगडी आक्रमक जाल्यात. ह्या प्रकरणांत एकल्याक पुलिशेन ताब्यात घेतला. फुडलो तपास सुरू आसा. एसीबीन पयली इन्क्वायरी सारकें करूंक जाय आशिल्लें मागीर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय आशिल्लें. विदाउट डुईंग एनी इन्क्वायरी डायरेक्टली कॅचिंग अ गुड PI इज रॉंग. आणि हे बीफ माफियाचे रिझल्ट. दीज आर द बीफ माफिया हू आर डुईंग दिस. हे सगळं प्री प्लॅन करून केले. दीज आर कम्प्लिटली प्री प्लॅन. काल काढले आणि आयज हे परत पावले. कशे पावले आयजूच कशे पावले अँड हाऊ वी केम टू नो. आणि पोलिसांक हांगासर आपयल्या पोलिसांनी एनिमल हजबंडरी सुद्दां आपयले आसा. लेट देम टेक ऑल द सॅम्पल हियर. हे सगळे जे आसा हे बीफ बारीक बारीक करून हाडलेले हे लिव्हर बी हे बिफाची डायरेक्ट पळयता हे गोरवांची. नॉट इवन द हे बफेलो बी म्हणून सांगू नाका. हेची गोरवांची गोवंशाची ही बीफ ते कर्नाटकाच्यान कातरून हाडटा. कित्याक हांगासर गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान फक्त म्हशीचे मारता रेड्यांचे मारता म्हणून हे गोरवांचे मारून कर्नाटकाच्यान घेवन येता हांगासर. दिवचलच्या नियोजित बस स्टँड प्रकल्पाचे काम वेळेंत पुराय करप शक्य जालें ना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर बदलतले अशी शिटकावणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिल्या. बस स्टँड प्रकल्पाच्या सद्याच्या कामाचेर आमदारान नाराजी उक्तायली. जिसुडा वतीन सुमार 16.5 कोटी खर्च करून दिवचले आर्विल्लो बस स्टँड बांदतात. मात फाटल्या 3 वर्सांच्यान ह्या प्रकल्पाचे काम सुशेगादपणान चलता. मंगळारा सांजे दिवचुडाचे व्यवस्थापकीय संचालक हरीश अडकोणकर आणि कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीचे प्रतिनिधी सयत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी यांनी बस स्टँडाच्या कामाची पळोवणी केली. सध्याचे काम पळोवन आमदारान नाराजी उक्तायली. काम करपाक अडचण आसा जाल्यार सोडून दी अशें कॉन्ट्रॅक्टराक सांगपाक आमदार फाटी रावले नात. काम जर खरेंच स्लो आसा हे ॲडमीट कॉन्ट्रॅक्टरूय करता आमचो MD करता आनी हांवूय ॲडमीट करता. बट स्लो आसा हे आमच्या ऑफिस म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या सायटीच्यान चड ना. कॉन्ट्रॅक्टरांक खूब डिले जाला. आमी कॉन्ट्रॅक्टराक खूब फावटी समजयला आनी आज आमी ताका ऑन सायट लास्ट विजीट ताका म्हणजे खरेंच सांगला ताका तुजे कडेन जाता जाल्यार सांग ना जाल्यार आमी अल्टरनेटीव काडटा. कित्याक कालच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांगा आसले आनी जेन्ना हो टॉपीक येयलो तेन्ना मुख्यमंत्र्याक सुद्दां खरो कंटाळो येयला. तो कितें म्हणून तें चल्लां म्हणून आज आमी इन्स्पेक्शन ऑलरेडी ठरयल्लें. पण आता त्यांनी आमकां आश्वासन दिलां आनी आमी 10 दिसांनी आमी तेचो हें घेतलो अपडेट घेतलो कामाचो कशें आसा. तो म्हणटा की दारांची फिटींग आसा ती ऑलरेडी आयिल्ली आसा. जे लॉबीचे ग्रेनायट आसा तो आयिल्लो आसा. ताका फक्त एक इश्यू आसा तो हांगा जर कितें जाता मातशें सुद्दां खतलें सकयल जाल्यार उदक येता आनी उदक येयलें आमकां काम करपाक त्रास जाता. एक आमकां वॉटर टँक फुडें बांदपाचें फाटल्यान सेप्टीक टँक आनी दॅट इज वन टॅक्निकल रिजन. कित्याक खुबशे लोक अशे आसतात हांगा ना सायटीर येतना
ऑफिसान बसून नाल्यार रस्त्यार वचून आपली खूब सजेशनां दितात हांगा अंडरग्रावंड पार्किंग बी जाय हांगा सादी टँक बांदलो जाल्यार उदक येता अंडरग्रावंड पार्किंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन MD वील एग्री टॅक्निकली सो म्हाका तुमकां इतलेंच सांगपाक जाय आमचे जे कन्सल्टंट आसा हेज टेकन ड्यू ऑल द प्रिकॉशन इवन जर तुमी भितर येवन जर आतां तुमी पळयल्यात बिल्डींग बांदल्या ती ते तरीच मस्त बांदल्या फक्त फिनिशींग टच करपाक जाय म्हणजे सगळे हे अंडरस्टँड पॉयंट व्यू करून सो डेफिनेटली आमकां तांणी सांगलां की 6 म्हयने करून दिता वी आर ट्रायंग अवर बेस्ट आनी आय एम शुअर म्हाका दिसता आतां आमी तेजे कडेन लास्ट एक वर उलोवन ताका विशय कळलेलो आसा नाजाल्यार आमी ताका आतांच सांगलेलो आसा तूं सोड आमकां एक 2-3 म्हयने काम बंद दवरचें पडटलें आमी परत दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर घालून सरकार हे आमचे हो जो बस स्टँड करतलो कारण इंटरस्टेट बस स्टँड आसा हो मेन GSIDCचो प्रोजेक्ट आसा हांव GSIDC ऑफिसरांकय व्हडले ब्लेम करूंक शकना की त्यांच्या साठी तर कांयच अडकना आमचो अनफॉर्च्युनेट म्हणटा की आमचो बॅड लक म्हणटा की आमकां असो कॉन्ट्रॅक्टर मेळलेलो आसा ह्या आनी त्या दुसऱ्या प्रोजेक्टाक हाका म्हणजे फायर प्रोजेक्टाक. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फाटले 2 महिने जाले मडगांव आझाद नगरी वाठारांत पायपलायन फुटून लाखांनी उदकांची नाशाडी जायत आसा. दिसभर उदक व्हांवत आशिल्ल्यान रातच्या वेळार थळाव्यांक उदकाची पुरवण सारकी जायना अशी कागाळ थळावे करपाक लागल्यात. देखून भौशीक बांदकाम खात्यान लक्ष घालून बेगोबेग ही पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कितें जालें म्हणल्यार मरे 2 म्हयने जाले तें उदक व्हांवता एक कडेन तेंच्यानी तो असो एक फोंड मारलेलो आसा आनी कितें तरी उदकाक काम केलें तेंच्यांनी पूण तेंगे सारकें जालें ना. 2 म्हयने जाले तें उदक गचक व्हांवून हांगा सारकें पळय तळेशें जाल्लें हें ट्रिटमेंट केल्लें उदक हे पयशे घेवन आमी जे बील फारीक करता न्ही तसलें उदक हें फालतू डॅमाचें उदक न्ही. तर हांगा वेट एंड मेजर आसा हांगा मुखार कोकण रेल्वे स्टेशन आहा 100 फाटी लोक म्हाका दिसता इंजिनियर पीडब्ल्यूडीचे वयतात पूण कोणाची तेजी नजर वचना आनी काळीज रडटा भितरल्यान कितें उदक अशें वेस्ट जाता म्हणून लोकां मळड्या पिवपाक उदक ना आनी गरमेचे दीस आनी आमी हांगा कालकोंड्यार रावता थंय रातचें आमकां उदक प्रेशर सारको लो जाता कित्याक हांगा लिकेज आसल्या कारणान ते प्रेशर तेतूंतल्यान वयता आनी हें उदक सगळें खोळ्या वयता पळय. 2 म्हयने जाले एक आनी दीस न्ही कळटा पळय सगळो रेबो बिबो जाल्लो आसता. हांव मागता PWD ऑथॉरिटी कोण आसा तेंच्यांनी ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवन आयचे दिसाक ते रिपेर करचें. गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. बुधवारा दूधसागर मोले राष्ट्रीय महामार्गाचेर ट्रक आनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातांत 4 गंभीर दुखापत जाली. उपरांत तांकां लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केले. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. तेंचे म्हाका अशें काम देवाकूच खबर आतां आमी तरी काय सांगोवचें काय टायमच तो तोंडात झाडून येयलें नाल्यार थंयच वयतलें चिड्डून हांव भितर झाडून थंय भितर दिसतात म्हटल्यार येयली त्या हॉटेल ही गाडी येवन पार्क करताली हे पार्क येवन थांबून उतरातलें तेंच्या मनाक उतराच्या मनाक इतलेसून येवन उतरात शकता. किती जाण आहले हितू 4 जाण हितू किती जाण आहले 3 जाण ड्रायव्हर येता जावना ते 2 जाण जखमी जाले आणि ती गाडी डायरेक्ट वयल्यान येयली तीच सामकी सगळं घेऊनच गेली ही गाडी फिरवून अशी येयली पुराय जाल्यार ती चकनच जाताली ती सायडीन बसली म्हणून कित्याक ती सायबिणीची देवस्थान वडयली सायबिणीचं देवस्थान पुराय ओडून गेली. कितल्यांक सुमार 8:30 7:30 जाल्ले असतील 7:30 8:30 ते गाडयेचो ब्रेक फेल जालो काय ते गाडयेक ब्रेक फेल जालो म्हणटा भाते मी आता आमकां ती कशे कडेन हांव झाडू मारून भितर गेल्ले न्हू भितर गेले म्हणून उरले ते ना जाल्यार थंयच वयचे मे बी तांकां देवपाक चान्स मेळना. ना. नमस्कार आमी दूधसागर राष्ट्रीय महामार्ग जो दूधसागर देवस्थाना कडेन आसा जे शार्प टर्न आसा ते कर्नाटकाच्यान जी गाडी गोंयांत येताली तिजो टर्न आयलो ना आनी हांगा एक क्रिश्चन धर्माचें हांगा देवस्थान आसलें कुरीस तो तेणी हांगा गाडी स्ट्रेट वे व्हरोन ताका सायडीन कोणी एक वॅगनर पार्क केल्ली मडगांवची गाडी आनी ते वॅगनर लोक गाडयेंतले देंवपा आशिल्ले तितल्यान ती गाडी मोकली आनी तेणी ताका गाडी डायरेक्ट व्हरोन ती खुर्साचे देवस्थान वडयलें आनी गाडी सकयल एक झाडाक लागून उरली. ते झाड ना जाल्यार गाडी भरपूर खोल धरीत सकयल पडटा आसलेली. ही जी कर्नाटकाच्यान जी गाडी येता ती गाडी सिमेंट लोड आशिल्ली अशी म्हणटा आनी ती गोंयांत वयताली आनी हे गोंयच्यान वॅगनर गाडी मडगांवची ती बेळगांव वचपाक वयताली आसतली कित्याक ती गाडी हांगा जे दूधसागर देवस्थान आसा प्रत्येक गाडी हांगा दूधसागर देवस्थाना कडेन रावता देवाक पांय पडटान मुखार वयता तेन्ना ती गाडी रावपा खातीर पार्किंग करताली तितल्यान ती गाडी ताका मारली आनी
सकलेली टोटल वेगनरीज गाडीतले 2 जाण इंजर्ड जाले, फाटल्यान बसलेले ते, आनी जो ट्रक आशिल्लो त्या ट्रकातले 2 जाण क्लिनर आनी ड्रायव्हर हो बरो जखमी जाल्ले आसा. तांकां सगल्यांक हांगा उसगांव हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्ले आसा. अजून तेंची नांव डिटेल्स कांय म्हायती मेळोना. नगरगाव पंचायत क्षेत्रांतल्या झाडांनी वाठारांत आशिल्ल्या बसस फेशराचे देवूळ अनवळखी मनशांनी फोडले. फंडपेटी चोरून व्हेली तशेंच देवळाचे कुडीन दवरिल्ले सामानाची नासधूस करून उजो घातलो. ही चोरी कोणे केली ती कळपाक मार्ग ना. 2023 वर्सा ह्याच देवळांतल्यो 16 पाशाणी मुर्त्यो कोणे तरी चोरिल्ल्यो. पोलीस तपासा वेळार म्हादय न्हंयच्या उदकांत कांय मुर्त्यो सापडिल्ल्यो. म्हादय न्हंयच्या कांठार आसपी झाडांनी हांगासर परते एकदा चोरी जाल्लेली आसा आनी त्या शिवाय थंयसले जे बसवेश्वराचें स्थान आसा जे 1999 उपरांत हो वाठार म्हादय अभयारण्य जालो आनी ताच्या उपरांत मागीर हांगासर ही बसवेश्वराची जे थळ आसा ते विकसीत केले गेले आनी थंय दर वर्सा महाशिवरात्र भरताली. शेकड्यांनी भावीक जे आसा हे ह्या म्हादय न्हंयच्या कांठाचेर येताले. त्या वाठारांत जेन्ना हे थळ विकसीत जालें थंय मोठ्या प्रमाणान भावीक जे आसा ते येवपाक लागलेले आसा. पूण गेल्या वर्सा ह्या वाठारांत बसवेश्वर, शिवलिंग, महिषासूर मर्दिनी अश्यो ज्यो देवदेवता आसा तेंच्यो फातराच्यो ज्यो मुर्त्यो आसल्यो त्यो कोणी तरी भंग केल्यो आनी ताच्या उपरांत ह्यो भंग जाल्ल्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो वाळपय पोलीस स्थानकान आपल्या ताब्यान घेतल्यो आनी ह्या सगळ्या गजालीक जबाबदार आसलेले त्या गुन्हेगारांक पोलिसांक आयज मेरेन सोदपाक यश येलें ना. आनी त्याच फाटभुंयेचेर अंदू हो महाशिवरात्रीचो उत्सव हांगा मनयलो गेलो आनी ताच्या उपरांत परते एकदा ह्या वाठारांत फंडपेटी जी आसली ती कोणी तरी फोडलेली आसा. त्या शिवाय महाशिवरात्रे खातीर जें सामान वापरले वयताले तें सामान जें आसा तें अत्यस्त अवस्थेन उडयल्लेलें आसा आनी एकंदर ह्या वाठारांत आग घातलेली आसा आनी ह्या आगीक लागून ह्या वाठाराची जायती नासधूस जाल्लेली आसा. वन खात्यान ह्या संदर्भान जेन्ना तांकां खबर मेळ्ळी तेन्ना ताबडतोब येवन ही आग जी आसा ती रानांत पातळोवंक जायना म्हणून यत्न केलो आनी तेचेर नियंत्रण प्रस्थापीत केल्लेलें आसा. पूण पुराय वाठार जो आसा तो विद्रूप जाल्लो आसा. म्हादय अभयारण्याच्या ह्या वाठारान हे थळ जे आसा हे कळीचो मुद्दो जाल्लो आनी ह्या वाठारान व्हडा प्रमाणान लोक जे येवन एकंदर हो सैमीक अधिवास आसलो पट्टेरी वागांचो त्या अधिवासाचेरच अतिक्रमण जाल्लेलें आसा. एकंदर ह्या घटनेक लागून परतून एकदा हो वाठार जो आसा तो चर्चेक येयल्लो. म्हापशा वाठारांत दर दिसा घराघरांनी वचून नगरपालिका कोयर एकठांय करपाचें काम करतात. तरी आसतना लोक वचत थंय उक्ताडार कोयर उडोवपाक चड पसंती दितात अशी खंत म्हापशेचो थळावो आमदार जोशुआ डिसुजान उक्तायली. अशा प्रकारांचेर आळो हाडपा खातीर लोकांक दंड दिवपाक पालिकेन सुरू केल्लें आसा. मजगतीं नगरपालिकेन कामगारांच्या उणावाक लागून केन्ना केन्ना कोयर एकठांय करप जायना. देखून कोयर बाबतींतली ही समस्या जून म्हयनो मेरेन सुटावी करपाचें आश्वासन आमदार जोशुआन दिलां. Every day there is a garbage drive that takes place. I have done 2 or 3 meetings with the Honorable Chairperson of MAPSA, Mrs. Priya Mishal. She has set a team of people. They have also started fining at key points. Most importantly, all the borders. जे आमचे शीम असतात प्रत्येक शीमेचेर लोक येऊन थंय कचरो उडयतात. They have fined a good amount of people. They have collected a good amount of income in terms of fines, and they will continue this drive. With regards to collection, I accept करता की 100% collection सारखे जायना कारण आमचे लेबर जे आसा ते सारखे कामाक येना. Right efficiency, we are working at shortfalls, how to come up match up the gaps that are there with regards to the labor. It is a continuous effect. Immediately आमकां दिसपाक येवचें ना, but within the next 2 months I expect a lot of relief. Outsourcing of garbage collection file has also been approved by the Department of Urban Development. I think that tender will go out soon and we will have something to that was a single tender. I think that agency will be able to operate soon.
either the government should allow Goa Waste Management Corporation to handle garbage of entire Goa, or find some other solution to do the same. Because individually we are not having the expertise. आम्ही सगळेच and we have not studied that subject. It's a very scientific subject. हांव सांगीत आसता. It is not everybody's capacity to understand waste management. Or local people don't want to do this work. My earlier question was about migrants coming in. Yes. Somebody will have to do that work. आमचे लोकल लोक आसा पळय ते काम करून सोदिना. Nobody wants to do their garbage collection. Nobody wants to do that kind of job. So we will have to find people from outside. Otherwise, I'll be very happy if somebody can come and provide us the right type of labor. Yes. So it is a long-term process. Within the next 3 months or so, by end of June, we will have all of it in order. I hope that by June we will not have the same garbage situation that we have. सत्तरी तालुक्यात मंगळारा सांजे राडवळ्या पावसान दमदार हजेरी लायली. वादळी वाऱ्यान खुबशा वाठारांनी झाडां पडून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाले. वादळी वाऱ्यान गुळेली सत्तरी वाठारांतल्या दत्तू नायक हांच्या घराचे पत्रे हुबून गेले. ते खातीर तांचे मोठे लुकसाण जाले. मजगती ही घडणूक घडली तेन्ना दत्तू नायक हांच्या घरांत लोक आशिल्ले, मात सुदैवान कोणाक जिवितहानी जावंक ना. सांजे अचानक पडलेल्या पावसा आणि वादळी वाऱ्या खातीर सत्तरी मोठ्या प्रमाणात झाडाची पडझड झालेली आसा. दाबोस हांगासर महालक्ष्मी मंदिराकडे निरफणसाचे झाड पडले. 12 जण सत्तरी हांगासर आंब्याचे झाड पडून, लायटीचे तारी तशेंच रस्त्याचेर झाड पडून जी वीज वाहिनी आसा हेचे लुकसाण झालेले आसा. तशेंच रस्त्याचे झाड पडल्या कारण कांय प्रमाणात वाहतूक कोंडी जाल्ली. पीटीएस हांगासर पोलीस ट्रेनिंग स्कूल आसा थंय झाड पडून कांय प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आसा. तशेंच कुमटळ हांगासर जंगली झाड हे लायटीचे तारीचेर पडून लायटीची जी वाहिनी आसा हेजे लुकसाण जाल्लेले आसा. तशेंच कुडशे हांगासर एका अर्जुन गांवकर हेंच्या घराचेर फणसाचे झाड पडून घराचे एकूण 50,000चे लुकसाण जाल्ले आसा. तशेंच अग्निशमक दलान एकूण 1 लाखाची जी मालमत्ता आसा ही वाचोवपाक तांकां यश आयिल्लें आसा. तशेंच गुळेली हांगासर दत्तू नायक हेंच्या घराचे जेन्ना वारो आयिल्लो आनी पावस आयलो तेन्ना घराचे पत्रे आसा हे सगळे उडून गेले आनी एकूण लाखभर रुपयाचे लुकसाण जाल्लें आसा. तशेंच पाडेली हांगासर मेन जी लायटीची लायन आसा तेजेर आंब्याचें झाड पडून लायटीची जी वाहिनी आसा हेजे लुकसाण जाल्लें आसा. तशेंच पिसुल्ले हांगासर काजीचे झाड पडून रस्तो ब्लॉक जाल्लो. तशेंच लायटीची सुद्दां लायटीची जी वाहिनी आसा तेजी सुद्दां लुकसाण जाल्लें आसा. एकूण जो ह्यो पावस आसलो तेतून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आसा. ह्या वेळार वाळपी अग्निशमक दलान टप्प्याटप्प्यान जी घटना जाल्ली थंय वचून राती उशिरा पर्यंत जे अडथळो आसलो तो दूर केल्लो. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो